आज आमचे ग्रामसभा आमची पार्टी ते म्हाका जोडपाक आमकां हाडपाक जाय तें हांवें सगळें जाल्लें आनी तेंचे कडल्यान आमी रिक्वेस्ट केली तांकां तुमकां कितें दिसता हें इलिगल तें चालू दवरपाचें काय बंद दवरपाचें तेजेर डिसिजन घेवपाक मागीर लोकांनी सांगलें थोडे पॉयंट दिले आमच्या तेंची मागणी आहा त्यो आमी आतां 8 दिसान म्हणजे आमी तांकां आश्वासन केलें दिलां की तेंचे पॉयंट आसा ते आमी फुडें व्हरतलीं आनी जें कितें आमकां हें जाता फ्लोटींग जाता कितें जाता तें आमकां प्रॉब्लेम जाता बरोबर सगळ्यांक जाता पावसाक खूब त्रास जाता इस्कॉला भुरग्यांक त्रास जाता प्लस सगळे हायवे जाल्ल्यान सगळ्यांक त्रास जाता लोकां दोतोरागेर सुद्दां वचपाक मेळना इस्कॉला भुरग्यांक सुद्दां इस्कॉल एटेंड करपाक मेळना एग्जाम आसता कितें आसता तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाता तेन्ना ही दुर्गा बांदली कोणें आनी कितें करतलो फाल्यां आतां तें बंद जाल्लें सगळें उदक खंय वयतलें गांवां भरतात आनी दीस मागीर वाडटलें म्हणून आमकां तें आतां हांवें लोकां मदें हाडलें आनी तुमी कितें म्हणटा सांगा हेजें कितें एक्शन घेवपाचें लोकांक सांगलें आमी आतां कायदेशीर एक्शन कायदेशीर करतलीं हेजे मुखार अशें जावपा दिवपा ना की कोणें पंचायती सांगले शिवाय आमकां कांय सांगलें नासलें तें आतां हेजे मुखार आमकां आमी तें घेवची ना म्हणजे सांग जेन्ना लोक आमच्या मुखार येता तेन्ना आमकां कळटी न्हू तरी बी जाता आनी आमी पळयलां स्वता दोळ्यांनी आमकां बाजारां वचपाक मेळना भुरग्यांक आमी इतली त्रास जाता लोक बाजारां वयता सोड भुरग्यां पासत तरी आमकां हें करपाक जाय कित्याक लोकांक हाडोवपाक जाय नाजाल्यार भुरग्यांक एड्युकेशन मार पडटा न्हू मार येत न्हू आतां तेका लागून आमी आतां डिसिजन घेतलें डिसिजन घेतलें तुजें नांव कितें म्हाजें नांव राजश्री गांवकर सरपंच पारोडा पंचायत आयज आमगेली ग्रामसभा जाली स्पेशल ज्यो पारोडा इलिगलिटीज जाताय तेका लागून आनी चडूय इलिगलिटीज जालो आहाय नो डेव्हलपमेंट झोन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केलो आहाय पंचायती नोटीस येवन पासून ही पंचायत कांय एक्शन घेयना सारकी तेका लागून आयज जायते इश्यू रेज जाले सो हांव रिक्वेस्ट कोता पारोडा पंचायती कडेन जे एक सरपंच आहलो चोय जेणे गोरानाय तेम पासून तेणें नंबर दिल्याय NOC दिल्याय हितू फ्रॉड जालो आहा हिंगा पारोडा पंचायतीक तें आमी आज नोटिसां हाडून दिलां आनीक हांव आमगे पंचायती रिक्वेस्ट कोता की तेणी हें जें कितें आहा तें आयज आमगे डिस्कस जालें तें आमदारा दांडीचें आमगेलो लिडर ऑफ ओपोजिशन आहा बा बिवरे आलेमांव तेका तेणें दांडीचें आनीक नेक्स्ट एसेंब्लीक जी आतां एसेंब्ली येता ते एसेंब्लीक तेणें रेज करचे इश्यू आनीक आमकां न्याय दिवचो आनीक हें पारोडा जें एग्रीकल्चर लँड जालो आहा आख्खें एग्रीकल्चर लँड नॉन डेव्हलपमेंट झोन आनीक जें न्हंयचे जें इलिगल कंस्ट्रक्शन येताय शेत पुरयताय मॅसिव डिस्ट्रक्शन हिंग जालो आहा आनी पंचायतीन मिसयूज ऑफ पावर म्हणटा फ्रॉड केलो आहा ह्या फ्रॉडाचेर इन्क्वायरी जावची आनीक आमगे आतां नेक्स्ट मिटींग जातली तेदोन आमी डिमांड कोताय नेक्स्ट मिटींगे म्हळ्यार आमचे बोगलेन तेणी जें कितें जालां तेजी इन्क्वायरी कोण तेणी दवरची ना जाल्यार आमी 100% हेजेर एक इन्क्वायरी कमिटी हें कोतले आनीक आमी तेजेर एक्शन घेवपाक लागतले नांव सांगता मातशें गाब्रियल फर्नांडीस एक सरपंच लोकाले दोन आमकां पंचायती लेटर येयली एक लोकांचे आमचे 128 लोकाले पंचायती हें येयलं सगळी इलिगल कंपाऊंड वॉल काडून तेजें डिस्कशन जालें आनी तेज भायर आनी एक आसा आनी ते दोनी घेयली आनी दोनी शोकत नोटीस काडपाक रेजोल्युशन घेयलें आनी हें केलें पूण तेज भायर आनी एक पॉयंट इश्यू जालो तो काडप की विदावट कोणाले व्हरून आसतना तेका नंबर तो सेक्रेटरीन दिल खंय लास्ट आतां टर्म HR म्हूण जाल्यार दुसरी पंचायत जाल्यार पयलीं आनी सरपंच तेणी आनी प्लस
2x2 एक पोता खोप केला आनी तें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलां. सो लोकांक हांव कितें म्हणटा, लोकांक घरांक लायट मेळना, घोर आसल्यार हें दिना, उदक दिना आनी विदावट आनी लास्ट तुमी चोयतले लास्ट 25 years पंचायत हांव चलयतालो, म्हज्या अंडर आसलेलो. सो हेसो केन्ना हुंच्या सरपंचान केन्नाच कोणाले इल्लिगल नंबर दिलो नाय. घर आसपा जाय आसलें. घर आसपा जाय तें काम कोणाक हेल्प केलां. कोण एक दोग जाण भाव आसाय सॅटरडेक वर काडपाक, तांकां हेल्प केलां. कित्याक सगळे कडेन पूण जायना, थोडे मागीर बँड जावचे पडटा एक बिजनस केस आसता. पूण विदावट घरान कोणाक दिना एनओसी. आनी ही सरपंचान आतां लास्ट आतां सगळे रिकॉर्ड काडून चोवचें तुमी. आनी हांव म्हाका वता कोडे MLA हिरी कोडे हें तें इलिगल पड तुगे त्या मनशान केलां न्हू, तेजेर तेणें एक्शन घेतलें. चोवचें खरें कितें तेणें लक्ष घालचें हिंगा पंचायतीन बाबा कितें चलता तें, तेणें केलें तें कितको इल्लिगल प्लॉट सेल कोण इल्लिगल जे एक्टिविटीज ते चलताय ते आमकां दोन आमकां टार्गेट करचो. हें मुगे रिक्वेस्ट उरी जालें म्हाका. तुवें तांकां आपोवचें आनी चोवचें खरें कितें इल्लिगल विदावट घर तेगे सरपंचांनी विदावट घर नासतना जे एनओसी दिलाय आनी ते इल्लिगल तेणें केलां हिंगा ते पयशे घेवन तें हांव नाको पयशे घेयले लोकांक सगळ्या गोड हिंगा करप्शन चलोलां तें. सो हेजी एक्शन घेता आनी हांव हें मांडटलो आनी हांव कितें एक्शन घेवपाचें आमगे म्हजे लेवल हांव करतलो. असो लोकांचे थाराव लोक सगळे येयले आनी सगळ्यांक मांडिले हेजी एक्शन जावपा जाय. इतल्या सगळ्या लोकांक तुमकां दिवं पडटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.